दिवचल तालुक्यांतल्या हरवटी पंचायतीच्या वेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज भरपाक आतां सुरवात जाल्या। बेरेस्तारा तिगांनी उमेदवारी अर्ज भरले। येता त्या 20 ऑक्टोबराक हे पंचायती खातीर वेंचणूक जातली। हरवळी पंचायतीच्या 5 वॉर्डां खातीर जावपी वेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज भरपाचे प्रक्रियेक मंगळारच्यान सुरवात जाल्या। मात पयल्या दिसा एकूय उमेदवारी अर्ज दाखल जावंक नाशिल्लो। बेरेस्तारा आदले सरपंच राजू मळीक हांचे सयत शिवराम मळीक आनी देमगो मळीक हांच्यांनी निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गावस हांचे कडेन उमेदवारी अर्ज सादर केले। आयज 3 ऑक्टोबराक आमकां 3 नॉमिनेशन फॉर्म्स आयल्या विलेज पंचायत हरवळे खातीर। सो वॉर्ड नंबर 1 जे आसा तातूंत देमगो सुकडो मळीक आनी हांचे नॉमिनेशन फॉर्म येयला। तशेंच वॉर्ड नंबर 2 2 फॉर्म आयला। एक म्हणल्यार राजू फटको मळीक आनी दुसरें म्हणल्यार शिवराम सदानंद मळीक। ही टोटल आयज 3 फॉर्मां आमकां नॉमिनेशनान रिसीव जाल्या। आयज हांवें 2 वॉर्डाचे फॉर्म भरला। बरें म्हणजे आमच्या गांवच्या भुरग्यांचो बरो सपोर्ट आहा आनी तेंच्या आदाराचेर हांव फुडें सरला। बाकी सगळे गांवांतल्यांचो सपोर्ट आनी देवाचो आशिर्वाद आनी दोतोराचो आशिर्वादान हांव फुडले वाटचालीक लागता।